friends, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज संडे, so सगळ्यांक तुमका हॅपी संडे. ओके, आणि आता टाइम झाला 9:30 आणि आम्ही येयल्ली हा सद्याक आल्दोना. ओके, माझ्या घराकडे. सो आम्ही मॉर्निंग उठलेली, अर्ली मॉर्निंग. आम्ही घराकडच्यान रेडी बी जावन आता घराकडे भायर सरल्या आणि आता आल्दोना येयला. सो तुम्ही म्हणलेला आल्दोना अर्ली मॉर्निंग कित्याक येयला. सो आयज न्हू फ्रेंड्स आम्ही वयता सांगेम. ओके, आमच्या काजन भावाक मेळपाक, दॅट इज फादर एल्विन. सो जाय तो तेप जालो तेका आमी वचोंक नासलें आमी सांगे. सो फायनली आयज डिसायड केलें की आमी हे संडे वयतली म्हूण. ब्रेकफास्ट बी कांय करूंक ना, आतां घरा कडेन करतलें. भयणीक सांगलेलें हांव ब्रेकफास्ट करपाक घरा कडेन येता म्हूण. थंय जस्ट आमी पावल्या. एक्चुअली आमी ओडू येवपाची तरी म्हणजे आनीकूय बेगीन अरावंड 9 o'clock. बट बाबा उठपाक कुस्तार करूंक लागलो. तो सजमलो आपणा इस्कॉलाक वता म्हण दिसता, उठोच ना जालो. ओके, मागीर ताका सांगलें आमी भोंवपाक वयता गँगे. मागीर तेन्ना उठलो. सो ताका आमी रेडी बी करून म्हणजे ताका म्हणजे बरें हांगाचें घालून हाडूंक ना. म्हणजे हे घरांतले बीन हे आमी मार्केटान बी वयताना यूज करता क्लोज पळय तहेच काय घालून हाडले ताका. मागीर ऑन द वे मागीर ताका सारको न्हेसयतलें. ओके, कित्याक तो हातायना क्लोथ्सांचेर बी उडयता न्हू, सो ताका लागून. सो आमगे न्हू फ्रेंड्स दोसण जाल्ली. ओके, फुलां आमची दोसण ती रेड कलर जाल्ली आमगे. सो भायर सतन ती म्हाका दिसले बऱ्यो व्हडल्यो सामक्यो. ओके, 2 जाल्ल्यो. सो थोडे ते एक व्हिडिओ काडला, धाकटोसो क्लिप काडला तेजो, तो मागीर हेच्या फाटल्यान हांव घालता. ओके, म्हाका बरें दिसता, फ्लावर्स बी जाता येना. आनी रोजूय जाल्ले, पिंक रोज आनी समथींग येल्लो कसली तरी फुलां जाल्ली. ओके, ती हांवें म्हणटा शूट करूंक ना. म्हाका दोसण लायक जाली, सामकी बरी दिसता पळोवपाक. पोरूय जाली की येल्लो आनी रेड, म्हाका शूट करपाक उडासूच ना जालो. आनी ती मागीर 2 दीस बी उत्ता न्हू दोसण, मागीर तेच्या उपरांत ती मोत्ता. सो ते जाली हें आतां. सो हांवें आयच्यो शूट केले. ओके, आयजूच जाल्यात त्यो. भायर सोदता घरा कडच्यो सारक्यो बऱ्यो दिसता, आमगे रेड रेड दिसल्यो म्हाका आमगे दोळ्यांक. ओके, सो त्यो हेज्या फाटल्यान हांव मागीर घालता. सो आतां वयता ब्रेकफास्ट करपाक आणि त्याच्या उपरांत भायर सरपाची. कित्याक सांगे न्हू, सांगे चड पयस, एक एटलिस्ट 1.5 hour लागता. सो ताका लागून. ओके, सो आतां भितर वयता, ब्रेकफास्ट करता आनी तुमकां मागीर मेळटा ऑन वे. आनी ब्रेकफास्टाक म्हाका भयणीन दिल्या मशरूम भाजी आनी ब्रेड. ओके, आनी ब्लॅक टी. सो हांव म्हजो ब्रेकफास्ट करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. सो फ्रेंड्स आमी न्हू सांग्यार पावली. ओके, जस्ट आतां 5-10 minutes जाले आमी पावल्यार. आनी फादरीक बी आमी विजीट केलो, मातशी बसली, उलयली बी. आनी आमकां मागीर ताणें वयर हॉल दाखोवपाक व्हेल्ले. ओके, थिंगासर आयजच्याची न्ही 6th बॅप्टिझम आहले. सो बालती मागले खंय करपाचें ताका. सो एक म्हाका दिसता हिंगासर हे इगर्जेच्या हॉलान आहा. ओके, सो थिंगा आमकां ताणें दाखोवपाक व्हेलें हॉल बी. आनी आतां भायर येयल्लें हांव मातशें. ओके, सो हिंगासर बरें सानी आहा, सामकें वत आहा खूब आयज. आनी वेदर बी सामकें बरें आहा. ओके, सो आतां आमी चर्च पळोवपाक वयता भितर. ओके, कित्याक लास्ट टायम आमी येयले तेन्ना चर्चीचें काम चलतालें. सो हांवें कांय शूट बी कांय करूंक नासलें. सो फर्स्ट टायम हांव सांगे चर्चीचें शूट करतलें. ओके, सो थोडेशे क्लिप्स घेता, तुमचे शेअर करता. सो आतां वयता पळोवपाक भितर. ओके,
हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां आतां मेळटा. ओके, ओडान म्हाका ब्लॉग कंटिन्यू करपाक मेळोंकूच ना बिकॉज ओडा आमी फादरी कडेन गेली पळय तुमकां सगळ्या काजना कडेन वयता म्हण. सो तेजेशीन बी गेली आनी थिंगा थोडो टायम स्पेंड केलो आनी थिंगासून भायर सरली. थिंगासून मागीर आमी गेली फादर एश्लीफाक मेळपाक आमचे सांवड्डे. मागीर थिंगासून मातसो रावली फादरी कडेन टायम स्पेंड बी केलो. मागीर आमी लंच बी केलो. ओके, आनी मातशी रावली उलयली बी आनी तेजे उपरांत फादर बी गेले आपणाचे ते चर्चीन. आनी ताजे आतां आमी येयल्या केपें आमचे बोर्डींग आहा न्हू पळय थिंगासर. ओके, आनी हिंगासर बारीक पावस पडटा. सो हांव तुमकां दाखयता बॅक कॅमेरा करून. सो फ्रेंड्स, आमचे डॉन बॉस्को बोर्डिंग पोस्ट जाले. ओके, आनी हिंगासर पडटा बारीक पावस. ह्या भिजले पळय हाफ. सो आतां आमी हिंगासर भायर सरता. ओके, घरा वचपाचें आतां आमी. सो हांव म्हजो ब्लॉग हिंगासर सेंड करता. लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा.